ज्या उद्योग प्रकल्पांक पर्यावरणीय इसी मेळपाक शकना थंय सरकार प्रादेशीक आराखड्यांत इको टुरिझम झोनाच्या नावान प्रकल्प घुसयता म्हूण तेरेखोल कुळमुणकार संघटनेचो आरोप। थंयचो गोल्फ कोर्सूय इको टुरिझम झोनात हाडपाचो सरकाराचो पद्धतशीर प्लान चल्ला म्हूण संघटनेचो अध्यक्ष फ्रांसिस रॉड्रिक्स बोवाळ मारता। इको टुरिझमाक लागून खंय गांवच्यो काजू आनी माड काबार जातले। आयज ह्या इको टुरिझमान हांगा येयले जाल्यार आमकां गांवच्या लोकांक कसलोच ताचो फायदो ना आनी आमचें जें कितें पोट आसा आमी जे काजू माड वो सोरो काजूचो काडून जियेता सगळ्यो फॅमिली हांगा आसलेल्यो त्यो आमच्यो नश्ट जातल्यो। आमचे हक राखून दवरपाक आमी हायकोर्टाचे मेरेन गेलेले आहा। एग्रीकल्चरल टेनेंटेड लँडाचेर आमी इको टुरिझम करूंक सोंपेपणी दिवच्यो। झाडांचे पोजेशन तांचे कडेन आसले ते तुमी तांचे पोजेशन काडून घेतात आनी कसले तरेचे हे इको टुरिझम म्हाका हे कांय समजना। एका टायमार ही झाडांय तुमी कापून व्हरतले आनी ह्या सुवाताचेर मोठी मोठी बिल्डिंगा बी बांदतले आनी चला घ्या हे पयशे आनी चला तुमचे तोंड जाण अशी परिस्थिती आमचेर येतली। ह्या नाडपणा कर्तुबान हे इको टुरिझम तुमी हांगा हाडून फकत तुमी बिल्डर लॉबी आनी एक गिरेस मनशाचे स्थापन करूंक सोदतात। इतल्याच आमच्या गरिबांक मारून सोदतात। आयएसएलच्या फायनलीत जाल्ले कास्की सिंवाच्या प्रकरणात एफसी गोवाक आयएसएलच्या नियामक आयोगा मुखार हजर रावचे पडटले। एफसी गोवाक 11 एप्रिलाक मुंबय आयोगा मुखार उबे रावचे पडटले। आयोग 12 एप्रिलाक निकाल दितलो। ते आदी एआयएफएफान एफसी गोवाक 50 लाखांचो दंड घालो। ताका एफसी गोवान आव्हान दिला। आव्हान समितीची 31 मार्चाक बसका जावपाची आसा। डिसेंबरान एफसी गोवा आणि चेन्नईन एफसी आयएसएल फायनली उपरांत इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याचेर बहिष्कार घालपाच्या प्रकरणाची आयएसएलान स्वतंत्र चौकशी सुरू केल्ली। ह्या प्रकरणात एफसी गोवाक 11 एप्रिलाक मुंबईन आयएसएलच्या नियामक आयोगा मुखार हाजीर रावचे पडटले। एफसी गोवाचे अधिकारी आनी कायदो सल्लागार आयोगा मुखार बाजू मांडटले। आयोग 12 एप्रिलाक निकाल दितले। ह्याच प्रकरणात एआयएफएफान एफसी गोवाचेर 50 लाखांचो दंड घाल्लो। ताका एफसी गोवान आव्हान दिला। ह्या प्रकरणाचेर एआयएफएफच्या आव्हान समितीची 31 मार्चाक बसका जातली। पूण एकाच आरोपा खातीर एआयएफएफ शिस्तभंग समिती आनी आयएसएल नियामक आयोगान नोटीशी काडिल्ल्यान तो मूलभूत हक्काचो भंग जाता आनी एकाच गुन्यांवा खातीर 2 फावटी दंड दिवं नजो म्हूण एफसी गोवाचो आर्ग्युमेंट। मात एआयएफएफान एफसी गोवाक दंड घालो तरी एफसी गोवाचे कागाळीची स्वतंत्र चौकशी करपाचो अधिकार आसा म्हूण आयएसएल म्हणटा। दुसऱ्या आयएसएलच्या फायनल मॅची उपरांत एफसी गोवा आनी चेन्नईन एफसीच्या प्लेयरां मदीं पेटिल्ले। उपरांत एफसी गोवान इनामां वांटपाच्या सुवाळ्याचेर बहिष्कार घाल्लो। एफसी गोवाचे चौकशेचे शुक्लकाश्ट अजून सुटिल्ले ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। शारांतले सर्तींनी पावन गोंयचे पारंपरीक शिगम्याचो आधुनीक राज्योत्सव जालो। पूण अजूनय काणकोण 70 सारखेल्या गांवांनी शिगम्याची आदली परंपरा चल्ल्या। बाळी खड्डे वाठारांत पिढ्यान पिढ्यो शिगम्याक तोणयो मेळ नाचतात। गांवागांवांनी भोंवन हो मेळ जाता। सगूण गावडेन हाडिल्ल्या तोणया मेळाची एक झलक। आम्ही शिगमो आमगे पहिले आजू करतालो। आजू करता आमगे बापायन केलो। बापायन करताना आता आमी करता। आता आमगे सांगू चालू आसा तो अशे मर पिल्ला भोवले वागण भोवले आनी आता बोणे गेले पिल्ल गेले आनी अशी आता कुपार येयले। इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।